देवा पा तू सागर देवा वर्षा नवमाण शेव केला आणि म्हणून नाळे पुण्यात नाल पावित करता देवा सगळे आमचे राखण कर देवा देवा नाल तू पाविता तू थंड तर आम तुझी राखण तू राखण कर देवा कितल्या चूक मला माफ कर देवा दयातून केल्याशिवाय उजात माफ करून घेवची उजात केल्याशिवाय दयातून माफ करून घेवची या बाल गोपाळां तू राखण करची या गांवठाण तू सांभाळचें सगळ्यांक एक मत एक चित करचें त्या दोन आमचे पाकी समाज लोक भायर दर्जाचे वयता तांचे बरे भशेन राखण करचें तांकां बरे भशेन भरभरा करून तांकां नुस्तें दिवचें आनी सगळ्यांक राखण करचें आनी तांकां सगळ्यांक आनंदान खेळून दी एक मत एक चित करचें असलें ह्या सागराचेर लय लंजाणेच्या भायबार लावन दिवचें कोण ह्या सागराचें कर्ण करून भायबार लावन दिवचें तळा तळा थळाता जायचे सैऱ्या दवरचें कोण हेजें कर्ण करून कितें कर आमकां कांयच लोकांक जायना ह्या बाल गोपाळां तुवें राखण करचें आनी सगळे आनंदान खेळून आनी वतूक नाल पायत करता तूं थंड जाता सगळे आमची राखण करची गोविंदा। आयज खरें जर सांगपाचें म्हळ्यार आमच्या समाजाचे फिशरमॅन कम्युनिटीचे मच्छीमाराचो आज हो मोठो सणाचो दीस आसा। आमच्या कितलेशे पुर्वजांसान पयलींसान चलत येयले आसा नारळी पुनवेचो सण हो आमी मनयपाचो आनी मोठ्या दबाज्यान मनयपाचो आनी मच्छीमारी करपाक आमी स्टार्ट करपाची। आयज तोच आयज आमचो हो दीस आसा आनी आयच्या दिसाक आमी पाटणी गांवांत पाटणे दर्याचे देगेक हो मोठ्या दबाज्याचो आमच्या समाजाचो सण एक मोठ्या गडगडान मोठ्या उत्सवान आमी आज साजरो केलो आसा। अशें कितलींशीं वर्सां जाल्यार आमी जितली कमिटी जाले समाजाचे ते प्रत्येक कमिटीन बरे मोठे उमेदीन आनी मोठे गडगडान साजरे केले आसा। आयज आमचो समाजाचे अध्यक्ष रुद्रेश बाब आसा। आज रुद्रेश आनी पाटणेच्या देवस्थानाचो आनी गांवचो बुधवंत देवस्थानचो अध्यक्ष अंकुश आनी गांवचो बुधवंत प्रदीप बाब आसा। आज हेचे आनी इतलो जो लोक आज उपस्थित आहात इतल्या खातीर की आयज आमी देवाच्या कडेन एक समुद्रा कडेन नमस्कार करताय। आज समुद्रा आमी नाल अर्पण करताय आनी आमी समुद्रा कडेन मागणी करता की आमचो समाजाचो तो प्रत्येक बांधव मच्छीमारीसाठी व दर्यां वयता तेजें रक्षण करचें आनी भरपुराट अशें मच्छी नुस्तें आमच्या लोकांक मेळचें आनी गांवच्या प्रत्येकाचे तेंचे परिवाराचें उदरगत जावचें अशें एक उद्देशान समुद्राची पुजा वर्सान वर्स करता। आनी आमचे समाज अखिल गोवा क्षत्री पागी समाज ह्या समाजान सादारण 40 वर्सां सतत हो असलो कार्यक्रम आमी करीत येयले आसा। ही परंपरा आमची परंपरा राखून दवरपा जाय आज 40 वर्सां पर्यंत राखले आसा आनी हेज्याय फुडें आमचो प्रत्येक समाजाचे जे कमिटी जायत रावतले ते प्रत्येक जाण हो समाजाचो मोठो उत्सव मोठ्या समाजाचो हो सण आमी राखत दवरत रावतले। समुद्राची पुजा करूनच मच्छीमारी करपाचें हें आमचें सतत चालू आसतलें आनी ते हेतू आमगे प्रत्येक बोळे ते बेतूल पर्यंत जो आमच्या समाजाचो लोक बांधव आसा ह्या हेतू मोठ्या उमेदीन मोठ्या आशेन मोठ्या उमेदीन देवाची पुजा करपा खातीर उपस्थित रावतात। आयज साकून दर्याक आमी नारळ अर्पण करता आनी आयच्यान आमचें जें खरें एक्चुअल फिशींग आसा तें आयच्यान सुरू जाता। आज मेरेन तूं पयलें आसतलें 2.5 म्हयने जाल्यार दर्यो सामको रफ आसलो। आमी दर्या कडेन मागता की थंड जा तशेंच वरून देवा कडेनूय मागता की तूं थंड जा आनी आमची जी पोटाची खळगी भरपा खातीर तूं आमकां आमची सांबाळ कर आमकां मदत कर आनी आमकां भरभरून नुस्तें दी हें आमी मागपा खातीर हो सण बेतूल ते पोळे जो आमचो समाज आसा त्या समाजाचे सगळे भाव आमी एकठांय जावन हो सण मनयतात। आमी ह्या वर्साक पाटणे गांवां मनयला आमची जी कोस्टल बेल्ट आसा त्या बेल्टार आमी वर्सान एक गांवांत हो उत्सव साजरो करता आनी ह्या उत्सवाक आयज पाटणेकारांक आमी मान दिलो आसा। फुडल्या वर्साक आमी आनी थंय करतले आनी देवा कडेन मागता की आमची जे समाजाचे जे भाव जे फिशिंगे वयता तांकां भरभरून यश दी आनी भरभरून नुस्तें दी आनी तेची भरभराट जावं कित्याक आमची जी परंपरा आसा ती जाणटेल्यांनी जी केल्ली आसा ती आज मेरेन आमची जी युवा पिढी आसा तितल्याच नेटान फुडें व्हरता। नाळे पुनवे दिसाक तो आमी बिचार हाडटाय तेजी पुजा करताय तेजे मंत्र म्हणटाय आनी तो आमी दर्याक विसर्जन करताय आनी आमी दर्या विसर्जन केले नंतर आमी देवा कडेन दर्या कडेन मागणी घालताय हो दर्या देवा तो हो नाल तुका पावित करताय आनी आमचें तूं रक्षण कर म्हण आनी आमच्या भुरगेपणाचें राखण कर म्हण आनी दर्या बिर्यां गेल्ले कडेन दर्या सागरान गेल्ले कडेन फिशिंगाक गेल्ले कडेन नुस्तें मारूंक गेल्ले कडेन आमचें रक्षण कर म्हण इतलोच हेतू ह्या नाल्लाचो।